तो दीस 1331 इस्वेच्या मार्चच्या 31 तारीखेचो तो जावन आसलो पास्कांचो आयतार. फादर ह्युगोस फ्रांसच्या ब्लानोट ह्या फिरगजेचो विगार त्या दिसा फेस्ताचे पयले मीस भेटोवन आसलो. संस्कारणे उपरांत याजाक पवित्र कुमगार वांटून आसलो. ताचे सांगाता थॉमस आनी गुयोट म्हणले दोग वेदी सेवक एक धवे लुगाट घेवन सिबोरियामा फोंदा धर्न रावल्ले. पवित्र कुमगार वांच्या अखेरेक जकॅट म्हणली एक विधव स्त्री पवित्र येवकरिस्त घेवच्याक मुखार आयली. त्या काळार भवार्थी लोक कुमगार घेता आसतना दिंबयेर पडून जिबेर सुगेतलो जाल्ल्यान जकॅट हिणें आल्तारी लागीं येवन दिंबी घाली. त्यावेळी फादर ह्युगोसान तिचे जिबेर पवित्र कुमगार दवरलो आनी तक्षण आल्तारी कुशी वेचाक तो घुवलो. त्यावेळी पारामाशेन म्हणले बरी पवित्र कुमगाराचो एक ल्हान कण जकॅट हिच्या तोंडात तावन वेदी सेवकांनी धरून आसलेल्या धव्या वस्त्राचेर पडलो आनी हें थॉमस आनी गुयोट ह्या वेदी सेवकांनी देखलें आनी तक्षण फादर ह्युगोसाच्या गमानाक तांणी हाडलें. तेन्ना याजक त्या वेळी वेदी सेवका लागीं आयलो. ताच्या आजापाक थंयसर धव्या वस्त्राचेर पवित्र कुमगाराचो कुडको नातल्लो. बगार तो कुडको रक्ताच्या थेंब्यांत बदलल्लो. मिसाच्या बलिदाना उपरांत याजकान तें वस्त्र साक्रिस्तीक व्हेलें आनी एका आयदनांत उदक घालन तें वस्त्र तांतूंत घालन धुवंक ताणें प्रयत्न केलें. पूण त्या वेळा तो रक्ताच्या तंब्याचो खत माचवोवच्या बदलाक आनीकी व्हड जालो आनी आयदनांतलें उदक सयत तांबडें रक्ताच्या रंगाचें जालें. अशें अकरेक याजकान रक्ता तेंब्याच्या खत आसल्या त्या जाग्याचें तें वस्त्र जागृतकायेन कातरून तो वस्त्रा कुडको पवित्र ताबेर्नाकलांत सर्व गौरवासोवें दवरलो. बराबर 2 हफ्त्या उपरांत उटान ह्या गांवाच्या आर्च बिस्प पियरे बेर्ट्रँड हाणें हेर आर्च दियेसीच्या मुखेल्यान सोवें ह्या गणिताची तनकी केली आनी ह्या तनकेची वर्दी आर्च बिस्प पियरे बेर्ट्रँड हाणें त्या वेळार पापसैब जावन आसलेल्या पापा जुआंव 22व्याक धाडून दिली. अशें वर्दी पळयल्ल्या पापा जुआंव 22व्यान हें एक पवित्र सभेंतलें अधिकृत येवकरिस्तीक अजाप म्हण परगटलें. तशेंच त्या इगर्जेंत जीं कोण मिसाक हजर जातात तांकां विशेष इंडुलजन्सां पापा साहिबान बसयलीं. पास्कांच्या त्या आयतारा अजप घडल्या त्या मिसा वेळार कोन्सेकार केल्लो उरलो तो पवित्र कुमगार वांटी नासतना तो सस्सू ताबेर्नाकलांत दवरलो. 1706व्या वर्सा म्हणजे अजाप घडल्या 375 वर्सां उपरांत ताबेर्नाकलांत आसलें तें सिबोरियम उक्तें करन तांतूं आसलो कुमगार पळयतना 375 वर्सां आदीं कोन्सेकार केल्लो तो कुमगार कितेंच पाड जायनासतना अजापी तसोच उरलो. उपरांत ताणें तो पवित्र कुमगार आसचें रुप्याचें सिबोरियम आनी जेजूचें आमोलीक रक्ताचें खत आसचें तें वस्त्रा कुडको एका भांगाराच्या पेटेंत दवरन इगर्जेच्या प्रमुख ताबेर्नाकलांत दवरलो. आजुनी जायते भवार्थी यात्रीक ह्या इगर्जेक भेट करून साक्रामेंतांतल्या जेजूक आराधन करतात आनी आशिर्वादां सोडतात. हर एका वर्सा पास्कांच्या सोमारा दिसा आजापांचो कुमगार आनी रक्ता खत आसचें तें वस्त्रसो कुडको भक्तिकांच्या दर्शना खातीर उक्तो दवरतात. तर ह्या एका अजापातावन आमकां कितें लिसांव मेळटा? निजाकी देव काकुळटार जावन आसा. तो आमची अस्कत काय जाणा. जेन्ना भावार्थाची सतां आमकां सतमनूंक कश्ट मारतात तेन्ना देव असल्या अजापा मुखांतर आमचो भावार्थ घट करता. ह्या एका अजापान देव आमकां शिकयता की कोन्सेकार केल्ल्या कुमगाराच्या हर एका कणांत
जेजूचें भोव पवित्र हजरपण आसा म्हणून. मॉन्स्ट्रेन्सांत आराधन करूंक दवरच्या पवित्र कुंभघरांत जशें जेजूची भोव पवित्र कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपूण हजर आसता गी, तशेंच पवित्र कुंभघरांतल्यान पडच्या ल्हानशा कणांत सयत जेजूचें भोव पवित्र कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपूण संपूर्ण रितीन हजर आसता. आनी हें जावन आसा आमच्या भावार्थाचें सत. आनी हेंच ट्रेंटान जाल्ल्या पवित्र सभेची विश्वसभा आनी कातोलीक पवित्र सभेची दोतोर आमकां शिकयता. एवकरिस्तीक वस्तूंत क्रिस्त सगळो आनी संपूर्ण तरान हजर आसा आनी ताच्या भागांत तो आसा. हाका लागून उंदो मोडटना क्रिस्ताचे वांटे जायनात. तर कुंभघराचे ल्हानशा कणा विशीं आमी निर्लक्ष दाखोवंक जायना, कित्याक ते केवळ उंड्याचे कण न्ही, भागार संपूर्ण जेजूस जावन आसा.